टायमान एप्रिलान हॉलिडे आसली म्हणून आसले प्लॅन केले आसले पूण ते कन्सिडर करून नासतना हांच्यांनी आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे आर्बिट्ररीली तांणी अनाउन्स केला की 1 एप्रिल तांचे हे सुरू जातलो म्हणून. नाव there are different factors and considerations that you have to think about because Goa is also a very hot and humid place. Yeah, Baba, suddenly start you have to think about if students would feel comfortable, there could be heat strokes. What are the plannings done by the government for this? Nothing has been considered. It has been arbitrarily slapped. आणि म्हाका दिसता हे actually as a party we are not opposed to such changes on the national education policy. But we feel that it should have been done methodically. ताका एक method असता. You have to consider all the stakeholders, the parents, the students, the teachers, everybody. So suddenly अशें announce करप म्हळ्यार is absolutely wrong, and the government should definitely reconsider it. And as members of the press, I'm sure you will also ask the government why this has been suddenly enforced. It should not have been suddenly enforced and made people totally uncomfortable. So म्हाका दिसता the academic year also is still not over. तांचे exam अजून आहा. The syllabus prepare करूना for next year, and suddenly out of the blue you are announcing that 1st of April, we are starting the academic year. This is in continuation of the government's dictatorial policies, where they do not consider what the common man really wants, feels, understands. तांकां पडूनच गेल्ले ना. They just announce something and want you to follow it. This should not be the attitude. The people have to be considered. The feelings of the people have to be considered. This is a very genuine case. And how people are going to be affected by this? Because everybody has planned their holidays and all that, and suddenly you are announcing this. You could have planned it in a proper way and announced it properly after giving some advance notice. But that has not been done. Sudden announcement is absolutely wrong, and the government should definitely reconsider this. This is our position. Particularly Sami classical my questions will take up later. And by the way, it has also been announced for as per the circular, it has also been said that it's for unaided schools. I don't know how the government is going to enforce this on unaided schools, because unaided schools have their own formulation, they have their own systems and all of that. Of course, unaided schools are separate, that's a matter of choice. Government schools should definitely ensure that citizens are taken into consideration, their voice is heard. Namaskar. National Education Policy 2020. It was a very good move from the part of the government. If you try to just know about this educational policy, the chairman of this educational policy was Dr. Kasturi Ranjan, was an ex-chairman of ISRO. And itke systematically he policy draft kelli. Even that time, the Human Resource Minister was Smriti Irani. They didn't even involve her in preparing and drafting this policy. And it was done very systematically. The main objective of drafting this policy was to bring the education level of India in par with the US education system. That was the main intention, that was the main objective. आणि कशें आसलेलें की जेन्ना सुरवातीक गोव्यान इम्प्लिमेंटेशन कमिटी केली and which was headed by Sir Parsekar initially, now he is not there. Then there was a doubt that there will be a not proper implementation of this policy. कारण कशें आसलेलें की गव्हर्नमेंटाक जाय तशी ही policy implement जातली. Let me highlight some of the points which are there in the policy. For example, हे policy very clearly म्हटलेले आसा की you cannot have more than 30 students in a class. Very clearly म्हटलेले आसा. I will ask you, many of you will be the parents. खंयच्या institutionan, खंयच्या classin less than 30 students आसा. बरीचशी institution आहात थंयसर 50-60 सुद्धा भुरगीं आसात. Policy clearly म्हटलेले आसा. कारण कितें हितून कितें की in order to have a focus on the individual child. That was the main intention of this policy. It is not been done. They are not at all serious about this issue. Another thing was having proper infrastructure. कारण कशें आसलेलें की this policy was basically in order to have a skill development. And skill development जर जातलें जाल्यार तेका proper infrastructure असचें पडटा. They have not worked at all on the infrastructure. तुम्ही पळयशात
आता तांच्यांनी आमी सदींच पळयता की जर कितें नव्यान कितें सुरू करपाचें आसा जाल्यार इट हॅज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम. पयलीं कॉलेजीक स्टार्ट केलें इन द फर्स्ट इयर, देन दे केम डावन टू द प्री प्रायमरी, नाव दे हॅव स्टार्टेड इन द 9th स्टँडर्ड. सादें सिंपल गजाल हे कोणूय समजतलो की कितें नवें करता जाल्यार कोणूय म्हणजे सुरवात पासून सुरू करता. तुम्ही मुद्दाम आय विल अपील यू आर अ व्हेरी सिन्सियर प्रेस पीपल, कॉलेजीन वचात आणि मुद्दाम एक एपिसोड करात, भुरग्यांकडे प्रोफेसराकडे प्रिन्सिपलाकडे उलयात, कितें मॅस चल्ला तें पळय. I will just quote one example. There is something called as the freedom of choice of subjects in the college. म्हणजे ज्या भुरग्याक जावो तो सब्जेक्ट आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवं येता हे एड्युकेशन पॉलिसीन मेन्शन केल्लें आसा. थंयसर तांच्यांनी कितें केलां की जे बेसिक सब्जेक्ट आहा आनी तुका फोर्सिबली आर्ट्साच्या भुरग्याक जिओलॉजी काडून दिला. आतां म्हाका सांग खंय सेन्स येता? त्या भुरग्याक नाकाच तो सब्जेक्ट, देयर इज नथिंग, नो रिलेशनशीप बिटवीन हिस्ट्री एंड जिओलॉजी. पूण हांगासर हें केल्लें आसा. कारण कशें आसा की जशें इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर प्रिपरेशन करून करपाक जाय आसलें तें करूंकच ना, आनी ताका लागून हो सगळो गोंधळ जाल्लो आसा. मुद्दाम तुमी वचा एक दीस एपिसोड करा तुमी कॉलेजींत वचून, आनी यू विल कम टू नो व्हॉट इज द सिच्युएशन देयर. टॉक टू द प्रोफेसर्स, टॉक टू द स्टुडंट्स. मॅस करून दवरलेलें आसा. प्री प्रायमरीक तशेंच देर आर सम सिस्टमॅटीक रुल्स, सम गायडलायन्स आर गिवन. जेन्ना तूं प्रिपेअर नासता तेन्ना कितें तरी सुरू करपाक जाय म्हणून करप जाता. आतां 9th स्टँडर्डाक तांच्यांनी एज्युकेशन इम्प्लिमेंटेशन केल्लें आसा. 9th स्टँडर्डाच्यो बोर्डाच्यो एग्जामीच जाता स्टार्ट 7th काय 18th March, which will going to get over in the end of the March or maybe in the beginning of the April, and they want to start the classes on the 1st of the April. आणि एक पॉइंट मेन्शन करता तुमकां की now this year 10th standard exams are starting on the 1st of March, which is little earlier. Exam is of the end of the March. Teachers जे शिकयतले स्कुलांनी जे एप्रिल क्लासी घेवपाचे म्हणटात पळय ते सगळे असेसमेंटाक वयतले फुल एप्रिलाक. म्हणजे सगळें जें चल्लां ते फक्त दाखोवपाक लागून आमी कितें तरी करता. हांव म्हणटा करता जाल्यार बरे भशेन करा, ताचो फायदो पालकांक भुरग्यांक जावनी. कारण ज्या लोकांनी ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्या तांच्यांनी खरें सिन्सियरली एफर्ट घेवन प्रॉपर स्टडी करून ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्ली आसा. त्यांच्या एफर्ट्सान खंय तरी रिजल्ट मेळुनी. जाल्यार आमी गोंयांत कितें तरी केलें म्हणून कोणाक तरी प्लीज करपाक लागून कितें तरी करप आनी सगळ्यांक त्रास करप, कितें खबर आसा? तूं मुद्दाम जर पळयशात न्हू एड्युकेशन सिस्टम गोंयाची अशी डिस्ट्रॉय करून उडयल्ली आसा, कारण फक्त कोणाक तरी दाखोवपाक लागून आमी करता हें. बाबा ते सारकें करता काय सारकें करिना हेजें कोणाकूच पडलेलें ना. केन्ना कितें करता आसतना एक ऑब्जेक्टिव्ह आसता. आतां तुमी सुद्दां जेन्ना प्रेस घेता ही प्रेस बाबा कित्याक घेवप ताजें एक ऑब्जेक्टिव्ह आसतना आसचें पडटा. कोणू कसलें काम आमी सुद्दां जर हांगासर प्रेस घेता, प्रेस कॉन्फरन्स घेता, कारण देर आर सम ऑब्जेक्टिव्हज वीच वी वॉन्ट टू हायलायट. तेन्ना गव्हर्नमेंटा कडेन सुद्दां ऑब्जेक्टिव्ह आसपाक जाय. इफ वी आर गोईंग फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्हज? व्हाय आर वी डुईंग दिस? हाऊ इट इज गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी? हाऊ इट इज गोइंग टू हेल्प द स्टुडंट्स? हाऊ दे आर गोइंग टू बिल्ड द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन? कांयच ना. हांवें तुमकां एक सादी गोश्ट सांगता की अंदू आतां हालीं 2-4 वर्सां जालीं टीचर्स जे अपॉइंटमेंट करता, आमी आतां एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाक वता, टीचर्स जे अपॉइंटमेंट करता मुद्दाम फायंड आउट करा सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर अपॉइंट करता. द फर्स्ट वर्किंग डे टिल द लास्ट वर्किंग डे. मे म्हयन्यात तेंची सर्वीस ना, परत दुसऱ्या वर्सा परत नवीन तशेंच अपॉइंट करा. कारण कितें तर टीचर्स इतके अनएम्प्लॉयड आसात. लेट मी टेल यू वन थिंग, इतके अनएम्प्लॉयड आसात की ते टीचर इवन फ्री काम करपाक तयार आसात कारण जॉबूच ना. जर फाल्यां जर तुम्ही प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केली पॉलिसी, एका क्लासान 30 भुरगे जर दवरले, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केले, हेचो फायदो स्टुडंटाकूच जातलो. हेचो फायदो जे टीचर्स आज शिकून भायर सरतात तांकां जातलो, तांकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले आनी प्रॉपर एड्युकेशन, क्वालिटी एड्युकेशन जे आमी म्हणटा ते क्वालिटी एड्युकेशन डेव्हलप जातले. अनफॉर्च्युनेटली ते जायना. आनी एक सादें कॅल्क्युलेशन सांगता, गोंयांत आमच्या 3 ग्रॅज्युएट B.Ed कॉलेजीस आसात. निर्मला एक, फोंड्या 2 आसात, पत्रादेवी एक आसा वुमेन्स कॉलेज, 3 D.Ed कॉलेजीस आसात. सो नॉट लेस देन 500 टीचर्स वर्साक भायर सरतात. 500 टीचर्स वर्साक भायर सरतात. 50 टीचरांक सुद्दां जॉब मेळना एका वर्साक. म्हणजे वर्साक कितके टीचर अनएम्प्लॉयड जाता ते पळया. आता जर तुम्ही सिस्टमॅटिक जर नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार हे टीचरांकूय जॉब मेळटा आशिल्लो.
तेजो स्टुडंटांकूय फायदो जाता आसलेलो. आमी जे पर्सनल अटेन्शन जे म्हणटा स्टुडंट्सांचेर तें जाता आसलेलें. आनी जें स्वप्न हे पॉलिसी ड्राफ्ट करतना डॉक्टर कस्तुरीरंजनाचें आसलेलें की गोंयाचें इंडियेचें एड्युकेशन सिस्टम बरी जावची, एक क्वॉलिटी एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक मेळचें, इंडियेंत एक बरें एड्युकेशन सिस्टम डेव्हलप जावची, तें स्वप्न पुरो जातलें आसलेलें. हें जें कितें चल्लां सगळें हें फक्त दाखोवपाक लागून की आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, ती कशी केली, त्याचो फायदो कितें आसा, तेजे ऑब्जेक्टिव्स फुलफील जाले काय ना हें कोणाकूच पडलेलो ना. आनी ताका लागून आमचो एक कळकळीची विनंती आसा की हेका जर इम्प्लिमेंट करतात तुमी जाल्यार प्रॉपर स्टडी करून इम्प्लिमेंट करात. ते फक्त लोकांक गिनीपीक करनाका, भुरग्यांक गिनीपीक करनाका. आतां ते म्हणटा की 6वी ते 10वी पर्यंत क्लासीस 11:30 पर्यंत घेतले. म्हाका एक सांगा, म्हाका एक सादो प्रश्न, कितें फायदो जातलो 11:30 पर्यंत क्लासी घेवन? पयल्यान भुरगे त्या म्हयन्यान रेस्टलेस आसता. तुमकां खबर आसा की हालींच्या वर्सांनी हीट वेव्ह सुरू जाल्ले आसा, गरमी कितकी आसता. तशी परिस्थिती आसा की बाबा भुरगे गोव्यान एप्रिलान आनी मे म्हयन्यान क्लासीन बसून शिकपाची परिस्थिती आसा. समजून घेवपाची गरज आसा. फक्त कोणाक ते दाखोवपाक लागून बाबा आमी पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, वी हॅव गॉन हेड विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, आनी आमी तें करून दाखयलें, हें करचें न्ही. तेचो फायदो लोकांक जावचो, तेचो फायदो भुरग्यांक जावचो. कारण जे विचार आनी जे ऑब्जेक्टिव्स घेवन ती पॉलिसी ड्राफ्ट केली ती लोकां पर्यंत पावची, इतकेच आमचो हेतू आसा. आनी कारण कितें खबर, आमकां सुरवात पासून डावट आसलो कारण इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी इज रियली गुड, लेट मी एप्रिशिएट इट इज रियली गुड. पण इम्प्लिमेंटेशन जर सारकें जालें ना न्हू, ह्या पॉलिसीचो बट्टाबोळ जातलो. कारण कशें खबर आसा की बऱ्याचशा स्टेटीन अजून ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट केलेली ना. आनी म्हजें सरळ मत की जो पर्यंत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जायना, जो पर्यंत यू आर नॉट फुली प्रिपेअर्ड फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, यू शुड नॉट गो फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. नाव देयर इज अ न्यू मूव विथ व्हॉट दे आर डुईंग, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. इट इज अ गुड थिंग. पण हांव कितें म्हणटा, ती क्लस्टर लेट इट कम इन टू द फोर्स, ती घेवन एक्झिस्टन्सान, त्याच्या नंतर स्टार्ट करा. इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर ऑफ द कॉलेजेस, which is not possible. They want to have a cluster of the Penjim College and the Kepe College. How it is possible to have a combined efforts of the Kepe College and the Penjim College? कारण एक जो सब्जेक्ट हांगासर पणजे आसा तो दुसरो तो सब्जेक्ट केपे आसा, तो थंयसर आयदर तुका ते भुरग्यांक तर थंय हाडचें पडलें, ते प्रोफेसराक तरी हांगा हाडचो पडलो, which is practically not possible. I will appreciate the move of the cluster university. It is good and it has to be done. But I will say, do it first and then go for the implementation of the policy. I will strongly say, the way the government is going for the implementation of the policy, I am finding this is not going to help Goa. This is not going to help the students of Goa. This is not going to help the future of the students of Goa. And that's why I will say, they have to rethink on the implementation of the policy, even starting of the classes in April, and they have to go systematically with the full preparation. Thank you. तुम्ही आमचे दोन्हीचे स्पीकर्स अबाउट पिओ राजेश कलकटकर हू इज ऑल्सो अ टीचर, तांचे विचार ऐकले आणि हे ऐकली आणि आम्ही हे स्पष्ट करपाक सोदता की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक आम आदमी पार्टी पक्षाचो विरोध ना, पण जी पॉलिसी इतली सुंदर पॉलिसी जी डॉक्टर कस्तुरीरंजन हांणी ड्राफ्ट केल्ली, प्रोबेबली तांचो त्या वेळचे एज्युकेशन मिनिस्टर तांचेर विश्वास नाशिल्लो, पण लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट. पण एक सुंदरशी एज्युकेशन पॉलिसी, focal point of that education policy was the students and all round development of the students. पण गोयचं सरकार who believes to be a paper tiger, हांव सदांच सांगता की गोयचं सरकार हो पेपर टायगर, म्हणजे पेपरार सगळें आसता, हर घर नल, नळा भितर वारो, उदक ना, मागीर ओपन डिफिकेशन 100% म्हण सांगले. गोंयान अजून कितलींच घरां आसा जांच्या घरान टॉयलेट्स ना, ही परिस्थिती आसा. तातल्यान आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन जशें तुमकां सांगलें ज्या तरेन हॅपॅझर्डली करता, विदाउट टेकिंग द टीचर्स, पेरंट्स, द अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट, कोणाकूच ताणी पॉलिसी भितर कॉन्फिडन्सान घेतले ना. आनी बेसीक जो विशय आशिल्लो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. एक गजाल तुमकां दाखयता आनी आय शेअर दीस पिक्चर विथ यू. हे पयला फोटो मागीर शेअर करता. कितें दिसता जुंतावजाची अशीच आसा परिस्थिती काय पणजे स्मार्ट सिटीचे रोड कितेंशें दिसता तुमकां? मातशें ब्रायट करता.
हें कितें कितेंशें दिसता तुमकां? सीलिंग स्कूल सीलिंग हे ही सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या शाळेन हांव शिकलो ह्या शाळेन शिकला म्हणजे ह्या शाळेन आज 48 वर्साचो म्हणजे 40 वर्सां पयलीं ह्या शाळेन कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हज्या सारको भुरगो क्रिएट करून हांगा बसोवपाचो. आज ह्या शाळेची परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP इम्प्लिमेंट करता. ही शाळा हे बेंचीस हे सिलींग हांव करता शेअर तुमकां हे शेअर करता हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन आणि सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टरा कडेन तुमी धाडपाक जाय. हे पावला चडटा आणि भुरगे क्लासीन वता 104 काय 114 भुरगे शिकता हातूंत भितर. कशे शिकता आसतले सांगू शकता? म्हणजे ज्या आज म्हाका टीचर हांव 8-9 वर्साचो आसतना हांगा शिकतालो तेन्ना ही शाळा सुरू जाल्ली ती अजून पेंट मारल्या शिवाय म्हाका दिसता कितें केलां अशें म्हाका दिसना. बरे टिचर्स आसा, बरो हेडमास्टर आसा पळय and I appreciate the teachers and headmaster. I have seen the efforts put in by the headmaster and teachers of that school to retain that 104 students. आज आम्ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या गजाली करता पळय इन्फ्रास्ट्रक्चराची परिस्थिती. दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल. पणजेचे सबब 4 किलोमीटरची शाळा आसा ही पणजे पासून. काणकोण सारखे गांव आसूं किंवा सांग्या सारखे बाकीचे सारखे गांव आसूं थंय वचून तुम्ही शाळेची परिस्थिती पळय त्यो शाळा आख्खो बंद पडटा. आणि अशें आसतना एक हॅपॅझार्ड मोमेंटान आज सरकार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. पेरंट्सांचे चिंतुना, भुरग्यांचे चिंतुना. बाबा तांचे मार्चान एग्जाम सोंपतली 1 तारखेक सुरू जातल्यो तांचे व्हडले स्कुलाच्यो कितें हॉलिडे सोंपता म्हणून पेरंट्सांनी बारीक हॉलिडे कितें प्लॅन केले आसतल्यो. एक मिडल क्लास मनशान ज्या आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन जाय भुरग्याक घेवन खंय भायर वचपा खातीर हॉलिडे प्लॅन केले आसतल्यो त्यो सगळ्यो कॅन्सल करच्यो पडटल्यो. टीचर्स डू नॉट नो वॉट इज द थिंग. सिलेबस इज नॉट इन प्लेस. Nobody knows where is the syllabus with what they are going to teach from 1st of April. करता सरकार पेपराचेर दाखोवपाक मागीर ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सांगले आणि व्हडले हे करून सांगले की हे पळय आज लोकमतान हांव ते आज वाचतालो 1 एप्रिल पासून नवे शैक्षणिक वर्स हेडलायन. सो this government which is only in headlines. So हांव मागता सरकारा कडेन की बी लिटल एम्पॅथेटिक, little sympathetic towards students and teachers and parents. आणि एक महिना तुम्ही पुढे सुरू केले किंवा या वर्षाच्यान जर पुढे करनासतना ते जून महिन्यानच सुरू केले and grant those exemption if it is required to be granted because of the number of days may not be completed, जाल्यार ते करा. मातशी स्पीड वाडय म्हणून सांगा टीचर्स. आय डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लेम. बट सगळ्यांक आपण विचारान घेऊन ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करा. आतल्यान स्कुलांचे बरें जातले. आणि एक हांवें वाचले आज न्यूजपेपराचेर अपार कार्ड. आयकला तुम्ही? अपार कार्ड म्हणल्यार आधाराचो बापूय. आधाराचे भुरगे म्हणल्यार कारण इट इज चिल्ड्रन. सो आधार कशे तरेन इम्प्लिमेंट जालो आणि आधार कार्डान कशे फेक आयले आणि कशी आधार कार्डा भितरय आज अशी परिस्थिती आसा की सुप्रीम कोर्टान फायनली सांगले की इट इज नॉट कंपल्सरी म्हणून. पण आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काढला तातूंत ते म्हणटा की आपार कार्ड हे कंपल्सरी. आय हॅव गॉट दॅट सर्क्युलर. ते सर्क्युलरा भितर ते म्हणटा की जर आपार कार्ड झाले ना जाल्यार circular said therefore the heads of all institutions are ensured about to expedite the process of APAR art. Further, APAR ID is also mandatory to obtain benefits of free textbooks, midday meals and other government benefit schemes. म्हणजे जर APAR कार्ड जर तुम्ही करपाक शकले ना किंवा स्कूल मॅनेजमेंट इज नॉट एबल टू डू APAR कार्ड जाल्यार भुरग्यांचे मिड डे मील बंद. तांकां जे टेक्स्ट बुकां कितें मेळटली स्कुलांतल्यान ती बंद. म्हणजे सी the crudeness of this government and education department की अशा सारखो तुम्ही जो स्कीम आसा त्याची अजून लोकांक नॉलेज ना. तुमकां कितले खबर आशिल्ले आपार कार्ड कितें ते सगळ्यांचो ऑलमोस्ट सगळ्यांचो तकले आसले की आमकां आपार कार्ड कितें तें खबर ना. पेरंट्सांक अजून सारकें खबर ना. इमॅजिन कर आमकां शहरान रावन मोस्ट पेरंट्सांक जर खबर ना जाल्यार गांवांत कशें खबर आसतलें. सो ह्या आपार कार्ड ना विच इज नॉट सेट टू बी कंपल्सरी फॉर इवन जी नॅट ऑर नीट एग्जाम्स. तेन्ना आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंट अगेन वॉन्ट टू बी पेपर टायगर एंड से आपार कार्ड कंपल्सरी करा. अरे आधारच कंपल्सरी ना भुरग्यां खातीर की आसचे म्हणून ते आपार कित्याक तुमकां कंपल्सरी करपाक जाय. येस इट मे बी अ गुड आयडिया बट इट हॅज टू बी डन सिस्टमॅटिकली.
सुली लावन न्ही भुरग्याच्या गळ्याक की आपार कर ना तुका बुकां मेळची ना, आपार कर ना तुका जेवण मेळचें ना म्हणून. If you are not capable to run this education department, if you are not capable to run the education, implement education policies properly, and if you are not able to run the schools, दिल्ली आहेत आमच्याकडे आम्ही शिकयता स्कुलां कशी बरी करप, आम्ही शिकयता प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान भुरगे कशे गव्हर्नमेंट स्कुलांनी शिफ्ट करप, कारण तशें आमी ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. आणि आमची पॉलिसीचेर एकदा लक्ष मारा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दॅट की आम्ही ऑपोजिशन आम्ही सांगता आमचे कित्याक आयकचें म्हणून. जर तुमकां दिसता की तुम्ही यू हॅव टू इग्नोर इट, देन यू आर फूल्स अँड यू आर लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज. एनिवे दिस गव्हर्नमेंट इज लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज अँड इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टाइम. आणि एज्युकेशन पॉलिसीज इम्प्लिमेंटेशन इज अनदर परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ हाऊ दिस गव्हर्नमेंट इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम. अँड एट वॉट कॉस्ट? कोणाच्या कॉस्टाचेर? पेरंट्स आणि भुरग्यांच्या फ्युचराच्या कॉस्टाचेर. पेरंट्सांचें जेवण तुम्ही काढून घेता, भुरग्यांचें जेवण काढून घेता तुम्ही, भुरग्यांची बुकां काढून घेता. डोंट वरी, आय रिक्वेस्ट द पेरंट्स की हे तुमचें जर आपार कार्ड जायना आणि मिड डे मील जर तुमकां मेळना जाल्यार वी वील स्टार्ट स्कीम वेर वील स्टँड आउटसायड युअर स्कूल आनी तुमच्या भुरग्यांक आमी ते मिड डे मील आमी प्रोवायड करता. कारण सरकाराची परिस्थिती हरशींच म्हणून बिकट जाल्या. मिड डे मील 14-15 रुपया दिता पळय ते 15 रुपयान कितें येता तें तुमकां खबर आसा. एक पाव 5 रुपयांनी वडा येता भितर, तो काडून मागीर ते हलकें कितें तरी भुरग्यांक खावयता. मोस्ट ऑफ द पेरंट्स डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दॅट. पूण सामकी परिस्थिती बिकट आसा पळय ती पेरंट्स एक भुरग्याक आपल्याक ते बारीकशें एक खाण मेळचें म्हणूनच स्कुलांक धाडटा. पण ही परिस्थिती आसा. सरकार असेंब्ली सेशनान या, असेंब्ली सेशनान तुम्ही सरकाराची बुफेर कितें आसता ते पळया आनी मिड डे मिलाची क्वॉलिटी पळया. तेन्ना तुमकां कळटलें सरकाराच्यो जेन्ना वेगवेगळ्यो स्किमी लॉन्च जाता ते भायर कितें कितें जेवपाक सर्व करता ते पळया. सरकाराच्या कॉस्टार, तुमच्या कॉस्टार. आनी ह्याच सरकाराक मिड डे मिलाचे 5-10 रुपया वाडोवपाक त्रास कितें जाता हे पळया. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मागीर पळया, पण सरकाराची apathy towards the students, apathy towards the future of this state and this country पळया तुम्ही. तेच जेवण म्हाका दिसता फुडले फावट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना मिटींग जातली, जे मिड डे मिलाक करता पळय त्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांगपाचें हांचे दी म्हणून खावपाक लागले. आणि सेम फूड should be served to all 40 MLAs including our MLAs and all others so that they know what is being served to the students in the name of mid day meal. I think this time I'll make it a point to tell our MLAs की हे बंद करा बुफे तुमकां दनपारची जेवणां मेळना सगळी बंद करा असेंब्लीन. आणि मिड डे मील जे भुरग्यांक दिता पळय तेच तुमकां ब्रेकफास्ट, लंच आनी डिनराक खावचें. आसा तयार सरकार हे करपाक? आसा तयार? हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांनी सरकाराक विचारूंकच जाय की वाय आर वी लुकिंग or not looking through proper eyes to the future of Goa and future of this country, that is the youth and students of this state. Time आयलो आसा वेगळो विचार करपाचो. एकदा तरी इंट्रोस्पेक्ट करा आनी पळया आनी विचार करा ह्या गोष्टीचेर. नॉट बिकॉज आमी सांगले ऑपोजिशनान उलयले म्हणून हे बंद करतात तुम्ही किंवा बंद करना म्हणून. वी आर रिक्वेस्टिंग यू, वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट यू, डोंट होल्ड the students and parents and teachers and the schools at ransom for the sake of implementing policy on papers. हे बरे तुमचे कितें प्रश्न आसत? आमी पळयता की आयज खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मिटींग घेतली हेड्स ऑफ इन्स्टिट्यूटाची इम्प्लिमेंट करू शकता की ना करू शकता, केले जाल्यार कशें वयपाचें फुडें तेजेर. सो तुमकां दिसना की खंय तरी पयलीं गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता आनी मागीर कशें यूज करप किंवा कशें इम्प्लिमेंट करप तेजेर काडटा कशें परत. म्हाका एकच गजाल कळना, मारली उडी आनी मागीर पळयता पॅराशूट आसा काय नाका म्हणून. ही परिस्थिती सरकाराची परिस्थिती तशीच जाल्या. आम्ही सरकाराचे सगळे मंत्री आणि सगळे परिस्थिती सगळे तेच पळयले की उकल्ली जीभ लावळी काय म्हणून जी म्हण आसा कोंकणीन ती सरकाराक लागू जाता. पयलीं लायता ते आनी मागीर विचार करता अरे कितें म्हणलें आमी. तुवें पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, तुवें सर्क्युलर काडलो, तुवें न्यूजपेपरां कडेन आउट केलें. दीस इज ऑल इन, आय हॅव रेड इट इन लोकमत, आय हॅव रेड इट इन अदर न्यूजपेपर्स ऑल्सो टुडे दॅट दिस इज दॅट दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट. मागीर टिचर्सांक कित्याक आपयता मिड डे मील खावपाक काय वडा आनी पाव आनी च्या दिवपाक तांकां? वॉट इज द होल आयडिया? सी कळना म्हाका सरकाराची ही परिस्थिती की सादे सुदे जे डिसिजन घेवपाक जाय ते डिसिजन घेतले जाल्यार जे इम्प्लिमेंट करतले लोक ते हू आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट, द अनएडेड स्कूल, द मॅनेजमेंट्स, द टीचर्स, स्टुडंट्स, तांचे ओपिनियन, पेरंट टीचर्स असोसिएशन जे आसा, पीटीएचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हांकां सगळ्यांक तुमी आपोवंक नाका आशिल्ले पयलीं. काय व्हडलो हॉल आसा मरे तुमचो थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, नाल्यार मंत्रालयान आपोवपाचें. And
given them the food that you eat and not midday meal. आणि दाखोवपाचें आय एम टॉन्टिंग गव्हर्मेंट ऑन दीस मिड डे मिल्स. पळयल्या हांवें परिस्थिती भुरग्यां कडेन उलयता आसतना आमी हांगा पयलीं उलयल्याय भुरग्या पेरंट्सां कडेन की कशें आसता काय क्वॉलिटी काय म्हणून. सी इट इज व्हेरी इजी. सरकाराच्या मनान जर जाय जाल्यार आज सरकार कितले इव्हेंट करता एका वर्सान, कितले इव्हेंट करता इन्क्लुडिंग पर्पल फेस्ट. पण ते थोडे डिसेबल्ड आसा तांचे 3,500 रुपया 3-4 महिने दिल्ले ना. 20-22 कोटीचो पर्पल फेस्ट. आनी कसलो तो लोकोत्सव, आनी कितें आनी कसलो उत्सव, खंय रापण उत्सव, खंय आनी कसलो उत्सव. 10 ते 15-20 कोटीची बजेट एका प्रोग्रामाची. कोण खाता, कोण दवरता, कोणाक दिता, कोणाक पावता, कोणाक खबर ना. म्हणजे जे इव्हेंट्स आसा ताजेर सरकार नियरली 200 कोटीच्या वयर खर्च करता. कॅल्क्युलेट हांव वयल्या वयर सांगता, मे बी मच मोर दॅन दॅट. भुरग्यांक बरें जेवण दिवप, एक स्कूल बरें करप, एक स्कूल आतां मेरशेचें स्कूल जर सारकें करतलो जाल्यार 4-5 कोटीन उबें जाता. बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन 5 crores to 10 crores बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जाता. कित्याक करना? Why not use 10% of that budget, of that 200-250 crores spent on the events that you are spending for the purpose of benefit to students? कित्याक भुरगे हेल्दी उरचे न्ही? हेल्थ जो आमचो नीड्स आसा, वी रिक्वायर अबाउट 2,200 calories per day नॉर्मल लायफ जगपाक. ओवर दॅट इज एडिशनल. पण आमी जर कांय सुद्दां करना जाल्यार आमची बॉडी 2,200 कॅलरीज बर्न करता. वी आर डेफिशियंट इन कॅलरीज. गरीब जो आहे गोंयकार आसा, गरीब जो मनीस आसा, गरीब भुरगो आसा, दे डेफिशियंट इन कॅलरीज. हेल्दी फूड ना, यूज दे आर malnourished. And whole idea of wholesome development of nation is that education with full stomach. भुरगो जर उपाशी उरलो जाल्यार तो स्कुलान येवचो ना. आनी एक गरीब मनशाक, गरीब पेरंटाक जर भुरग्याक जेवणाचो बंदोबस्त जायना तो भुरग्याक त्या स्कुलान धाडना. हे लक्षात दवरा. कारण एक लेबरर जो आसा, जो 5-10 हजाराच्या पगार आसा, ताजे एक जेवण त्या भुरग्याच्या निमतान स्कुलान वता म्हणून सोडटा आनी त्या कंपल्सनान तो ताका धाडटा. आनी तातल्यान आमचें विश्व निर्माण जाता. हे लक्षात दवरा. हे सरकाराक कित्याक कळना? वाय इज गव्हर्मेंट नॉट हॅव्हिंग एम्पॅथी टू अंडरस्टँड दिस बेसिक थिंग की school is not just a medium of instruction, but school is for making all-round development of a student. हांव सांगता म्हणजे I am the best example of how education can create whatever I am. Probably BJP वाले म्हणटले तो कसलो तो useless म्हणून. पण आमचे लोक जे आमच्या बरोबर आसा ते सांगचे तुका this is a creation of education. I think म्हाका दिसता आमी सगळे जाणां जे बसल्यात don't come from a background which is born with a silver spoon or golden spoon in the mouth. We were born to the parents who believed in education system, who believed in teaching the children to reach this stage, and every parent wants to do that. आज म्हजे एक्झाम्पल तर म्हजे दोन्ही ड्रायव्हर आसा, दोगांचे भुरगे बरे शिकता आनी बरे वता. वी सपोर्ट देम इन दॅट केस. बट could they do it or achieve it without somebody supporting them? कसो जगतलो तो 20,000च्या पगाराचो पेरंट? शारदा मंदिर किंवा नाव घेता, सॉरी यूज द वर्ड स्कूल्स नेम आय यूज, बट कॅन यू अफोर्ड? बिकॉज क्वालिटी एज्युकेशन यू वॉन्ट टू सेंड देम टू गुड स्कूल. कॅन दे अफोर्ड टू पे दॅट फीज? सो गव्हर्मेंट एज्युकेशन पॉलिसी अशे तरेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की सरकारी शाळांची परिस्थिती वेर इज फ्री अँड फेअर एज्युकेशन जे मेळपाक जाय ते भुरग्यांक थंय मेळपाक जाय. पण वाय दीस गव्हर्मेंट इज लॅकिंग दॅट? आनी आमचें पॉप्युलेशन मेजून 20 लाख मध्ये, तातल्यान जे 4-5 लाख स्टुडंट्स आसा तांकां तुम्ही बरें एज्युकेशन दिवपाक शकना. 500 स्टुडंट, 500 टिचर्स पास आउट जाता. 450 टिचर्स बेकार एवरी वर्सा. 450 टिचर्स बेकार आसा एवरी वर्स. इमॅजिन करता कितले टिचर्स बेकार जाता. म्हणटकच आज ट्युशनां जी भायर घेता ती कित्याक बऱ्या क्वॉलिटीची आसता? परिस्थिती आसा, सरकारान मान्य करचें पडटलें. ट्युशन टीचर्स आर डुईंग better than those doing part of the schools, because खंय तरी ते आज मन लावन शिकयता भुरग्यांक ते, कारण थंयच्यान 4 पयशे मेळटा आनी संवसार चलता म्हणून. So this is the way the policy is going to be implemented. It's haphazard. Please get it corrected. We are saying please get it corrected. आज तुमकां आमी डिमांडय करना, कारण here is a question of students of this state of Goa, youth जे फुडले आसा, आनी तांकां तुमी don't hold them to ransom for anything in this world. आनी हाज्या सारकी जी स्कुलां आसा, इमॅजिन कर ह्या भुरगे जे मेरशेच्या शाळेन शिकता ताचे तकलेर ते पडले जाल्यार कितें जातलें? हाव कॅन यू लेट देम स्टडी 104 or 114 स्टुडंट्स इन दॅट स्कूल? सिलींग पडटात थंय. बाकीच्या स्कुलांनी आमी वचून पळोवना सिलींग आसा काय ना काय म्हणून. पण हांगा हांव गेल्लो म्हज्या अल्मा मॅटर म्हणून की वचून पळोवया तें म्हणून परिस्थिती कितें आसा ती.
म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ते अशीच आनी काला चिमलाय आसा चिमलाच्या आनी एका स्कुला पळय बेंचर ह्या सायडीन बसल्यार ह्या सायडीन वयर सरता सांगता चिमला नांव येना म्हाका ते गव्हर्मेंट स्कूलूच चिमला कपेला कडेन एक स्कूल आसा ते ल्हानशें स्कूल आसा एका सायडीन बेंचार बसत जाल्यार दुसऱ्या सायडीन बेंच वयर सरता अशें शिकता भुरगे आसतले पळय तरी वचून चीफ मिनिस्टर बाबा एकदा तरी एज्युकेशन मिनिस्टर तूं go and look at the state and pathetic condition of schools in Goa or please send your team with us we will take them free of cost to Delhi and show them the status of schools of Aam Aadmi parties in Delhi how we have improvised it ही परिस्थिती आसा आता तुम्ही म्हटलं की 500 समाज शिक्षक वर्साक भायर सरता आनी भितर 50 जाणांक सुद्दां जॉब मेळना म्हणून आता गोंयांत जेन्ना व्हडल्यो राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिवर्सिटी येवन जाता तेन्ना तांकां जॉब क्रिएट जातले कोण अपोज करना राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिवर्सिटी गोंयांत येवपाक कोण अपोज करना लक्षांत दवर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक हांवें जर फाल्यां एप्लाय करत आनी सांगत की म्हाका युनिवर्सिटी घालपाक जागो दी म्हणून म्हाका दिवचें ना ज्या तरेन ते MITक तो जागो दिला ताजेर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न जाला why government can create these schools or if private universities are coming you are going to give or you make a policy की गोंयचे 50% भुरग्यांक आमी फुकट शिकयतले म्हणटा pass on the benefit to the student to as government come out clear IPBन तांकां कंडिशन घाला आता घाला कदाचित हांव उलयता म्हणून की 80% टीचर्स 90% ऑफ द टीचर्स इन दॅट और स्टाफ इन दोस कॉलेजेस शुड बी एम्प्लॉयड फ्रॉम गोवा काय ना सो कशें केलें स्कूल तें लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिता म्हणटा तुमी तांकां who are going to earn by taking fees पूण तुवें कंडिशन तांकां घाला की टीचर्सांक clerical staff, laboratory staff or any other staff that will be employed in those schools or colleges or universities should be from Goa. Will you put a condition that at least 50% or certain amount of seats in those universities should be reserved for the state of Goa or Goans free of cost? That's not. I am saying our Boro University, Yoncho Pond Santa, Goa should be education of, Goa should have an education of long time back, Goa should have been health of long time back. आम्ही उल्लेख करता आम्ही असा परिस्थिती का आम्ही एक मायंड मिनरल तितल्याच पहिले कारण तातल्यानूच उत्पन्न निर्माण जाता पॉलिटिशियन्सांक लोकांची परिस्थिती कोणाक पडून गेली ना पॉलिटिशियन्साचे जो फाटल्या 10 वर्साचो तूं बॅलन्स शीट काढ आनी पळय आता डिपार्टमेंटान मेळटा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट हाव दे हॅव प्रोग्रेस्ड ओवर अ पिरियड ऑफ लास्ट 2 दोज हू हॅव बीन देयर एज MLAs फॉर 10 years तांची बॅलन्स शीट पळय फायनान्शियल इयर प्रत्येक वर्साची आणि पळय तांच्यानी कितली हॉटेलां बांदली तांणी कितें घेतलें ते कसल्यो गाडयो चलयतात आय एम सेइंग की तुमी करा खाया खाताच तुमी पूण लोकांक रॅन्सम धरून करू नाका ते पणजे स्मार्ट सिटीचो तोच विशय आसा खाया जाय तितले खाया पूण लोकांचे कुस्तार कित्याक कितले जाणांच्यो गाडयो पेट्यात धंदे पेट्यात सगळे पेट्यात सो आय एम सेइंग युनिवर्सिटी हार्ड यू गेट द बेटर युनिवर्सिटी यू गेट फॉरेन युनिवर्सिटी कॅम्ब्रिज कॅनडा बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी ऑक्सफर्डाची एक ब्रांचूय हाडा but get people involved Goans let Goans benefit out of that Goans and benefit काय ना एअरपोर्ट आयलो तू वच आनी पळय भाशा ऐकल्या तुवें राईट फ्रॉम द चेक इन काउंटर टू द अदर स्टाफ ऑफ द एअरपोर्ट गोंयकार ते गोंयकार ना परिस्थिती हांव म्हणना कोणी खंय येवन रावचो आनी खंय काम करचें पूण कितें तरी एक करचें की गोंयचो बेकार भुरगो जो आसा जो ह्या एज्युकेशन सिस्टमांतल्यानूच आज क्रिएट जाता ताच्या खातीर कितें तरी दुसरें क्रिएट करा वेर जॉब क्रिएशन आय एम नॉट सेइंग गव्हर्मेंट जॉब तुमी सरकार दिवंकूच शकना इतली पूण नवें क्रिएशनूच काय ना सो वेर इज दिस गव्हर्मेंट फेलिंग इन स्पायट ऑफ टेलिंग देम दॅट यू आर फेलिंग एट दिस स्टेट करेक्ट युअरसेल्फ आमी सांगता म्हणून तुमी ते इम्प्लिमेंट करनासतना रावूं नाका आनी कितें आसा